एक चार्ज जाल्लो आहा TMC कडच्यान म्हणजे की हांवें जयेश साळगांवकाराक BJPन वचपाक मोकळो केला आनी ताणी एक ते हॅशटॅग केला की टिपिकली विजय. हांवें ताका एक कावंटर क्वेश्चन घाला की एक म्हणल्यार आमी ताका शो कॉज नोटीस धाडल्या. शो कॉज नोटीस इतल्या खातीर धाडल्या कित्याक पयर पणजेचे आमदार ताणें एक स्टेटमेंट केलो की जो आमदार राहुल गांधी बरोबर त्या दिसा थंय नाशिल्लो तो आमदार BJPन जॉयन जावपाचो आहा. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की BJPचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी सतीश धोणान ही न्यूज बाबुशाक कन्वे करून ताका हें स्टेटमेंट करपाक लायला. हाजेर आमी जयेशाक शो कॉज धाडल्या. ही शूड हॅव रेफ्युटेड दीस की आपूण BJPन वचचो ना, तो उलयता तो आमदार कितें उलयता तें नॉनसेन्स म्हणून हें ताणें उलोवंक जाय आशिल्लें कित्याक आमी राजकारणान आहा 3 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा. सो वी शूड नॉट बी सीन टू बी इन एनी वे कनेक्टेड टू द BJP ऑर इन द वे टू जॉयन द BJP. हें म्हजें आमच्या पक्षाचें ठाम मत आहा. ताजे फुडें हांव हें सांगूंक तुमकां सोदतां की आमी देव बोडगेश्वरा फुडें वचून एक सपूत घेतिल्लो की BJP बरोबर आमी कसलेच संबंद फुडें दवरुचे ना. इलेक्शन जावपाचेंच आहा. हें एक्चुली केल्लें डिफेक्शन प्रिवेंट करपा खातीर. पूण इलेक्शन जावचे पयलींच हे जर BJP मनान वचूंक सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता हांकां देवाचे पसून पडूंक ना आनी देवाक पसून विसरा असो एक देवाक मानपी देवाचो भिरांत आसपी मनीस जो एक नवो राजकारणी म्हणून इमर्ज जाता ताका दिशाभूल करपाक BJPन आपले एक काळताद असले पार्टी हॉपर आमदार हांकां फुडें घाल्ले आहा आनी ताजेर तो कांयच वक्तव्य दिना आनी आमकां अवॉयड करता. ताका टिकीट धाडिल्ली त्या दिसा दिल्ली यो म्हणून तो येवंक ना आनी ताणें सांगलें कोण तरी मेलो म्हणून. ताजे फुडें ही इज नॉट इनकॉम्युनिकादो. सो म्हाका दिसता पार्टीन ताका एक डिटेल्ड शो कॉज नोटीस धाडिल्ली आहा आनी मुदत दिल्या ताका रिप्लाय करपाक, ना जाल्यार ताजेर एक्शन जातली.